Page 5, A11. Devo tuam sorom tu kapusong wonong ita Devo tu tsam so shivon chivi tu kapiton dita Papak putakat miyan Bundon mo'y masasnang Bapak putakat miyan Bundon mo'y masasnang बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी सगळीं जाणां दर दिसा मिसान वांटो घेवन उदीक आनी उदीक जेजूक एकवटोन आसा न्हय पूण थोडे सांदे आमचे थोडी चिंतना आमची थोडी भावना आमची आजून आमी जेजूक एकवटोन ती ताचे स्वाधीन करूंक ना हाका लागून ह्या जाग्यांचेर आमी दूख भोगता ह्या वेळार आमी हे सगळें ताच्या ताब्यांत करया आनी जागृत रावया प्रत्येक सुस्कारांत तर आमी जेजूक आजीर जायत जाल्यार ओदीक ओदीक आमी ताका आजीर जातल्या आनी जें आमच्या चिंतनांनी भावनांनी चलता तें सगळें ताका दिवन आमी ताचें बरेंपण शांती अणभवतल्या तितलेंच न्हय आमकां गोठाय येतली आनी दुसऱ्यांकूय आमी धीर आदार दिवंक लागतल्या ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया तुमची सगळीं इंतेसां मनांत दवरात आनी देवा कडेन आतां आमी बोगसणे मागया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागीवन सदांचांक वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. मागुया सर्गींचे बापा समेस्त भावार्थ्यांक मोगाचे संपूर्णायक तूं आपयताय तरी तुज्या पुताचो अदीक लागशिलो पाटलाव करूंक तांच्या मदल्या जायत्या जाणांक तूं उपजयत आसाय मोटवाशी जिवितांत तुजे सेवेक तुवें विंचून काडल्याय ती आपल्या जिवितांत तुज्या राज्याचो रूपकार जावं येरा मनशांक संपूर्ण मोगाचे वाटेक अदीक पावूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया भगवंत पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप भावा भयणीनो आदी तुमी क्रिस्ता विरेत आसल्यात इस्रायलाच्या नोगरीकपणांतली तुमकां भायरयलोली बसावणेच्या कोरारांक तुमी पोरकी आसल्यात बोरवासो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात ह्या सगल्यांचो उगडास दवरात पूण आदी पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत एक पोरजा ताचे रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत खरेंच तो आमची शांती कित्याक दोगांची ताणें एक पोरजा केल्या तांकां दोशी करतली वनंत ताणें मोडली आनी समोर तिचे कायद्या नेमांनी
उपसल्लो द्वेस आपलेच कुडीन नाटक केलो. ह्या पोरी ताणें आपणा सोबे दोगांयचो एक नवो मनीस केलो, रचून हाडलो आनी शांती स्थापली आनी खुर्सा उदेशी तांची दोगांची एकूच कूड करून तांकां देवशें पोत्तून हाडल्यात. आपणा सोबे तांचे मदें आसलोल्यो द्वेसाचो ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताजे उद्देशी तुमकां आनी आमकां एकाच ओतम्या सोबे बापा सुरशी वचूंक मेळटा. म्हणटच तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाचे कुटुंबांतलीं. तुमी दोनदूतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादेर बांदलोलें घर, आनी तोच क्रिस्त जेसू त्या घराचो कोणशेचो संदेशो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोबे ओतम्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचे उतर हे. देवाचे वळकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. म्हणया, सर्वेस्पर आपले पोरशेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताजी भक्ती कोत्तोल्यांक ताजी सोडवण लागीं पावल्या आनी ताजी मोहिमा आमचे देशांत वस्तोली. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरशेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपसतलें आनी स्वर्गार तावन आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरशेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां शुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताजे मुखार, ताची पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरशेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी राबोंक तुमी पुर्तीन जावचे खातीर सगलो वगत मागणे करून जागृत राबात, तयार राबात. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवट्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवा थावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांव नकळो तुमी आजून हें
तुमच्या जिवितान म्हणून हितून घेतलेलें आसा तें मानलेलें आसा जाल्यार कितें प्रत्येक सुस्काराक तुमी आजीत जावंक लागल्यात. आमी तर प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जागृत रावत जाल्यार आमी ताका आमचे कुडींत घेता. सुस्कार भायर सोडटना आमचे सगळे हात तितलें ताचेर आमी दवरता. हे भाशेन तो आमकां हें वाचप सांगता पळय त्या प्रमाणे एकदम गोठायेन बसतलो, आपले गोठायेन. आमी ताचे बरोबर, तो आमचे बरोबर आसा. इतलो ताचो लागशिल्लो आमचे सरशी मोग आसा. तर आयज तो आमकां सांगता हे परी जागृत रावत, सदांच तयार. तो येतलो म्हणून. तो प्रत्येक सुस्कारान येता न्हय. तर प्रत्येक सुस्कारान आमी सगळे ताची सरशीन धरया आनी पळयात कितें जाता पळय तें पयलें वाचप आमकां सांगता. हे परीन तर आमी ताचे बरोबर जियेत जाल्यार आमी ताचे सारकीं जातले. कित्याक तो म्हजें सोबें आसा, तो तुमचें सोबें आसा, सगळ्या सोबें आसा. पूण ती नकळत. पूण तूं तर जाणो जाशी जाल्यार हे पळय आतां दोशी ओंटी बांदलेल्यो आसा त्यो सगळ्योच कोसळून वेतल्यो. कित्याक ताणें आमकां हें जोडून घेतलेलें आसा. कशें 2 भागांनी. एक म्हणजे खुर्सात तो मेलो न्हय. खुर्सात ताणें आपलें रगत वारयलें. खुर्साक लागून ताणें आमचें हें सगळें दोशीपण मोडलें. कित्याक तो आतां पुनरुज्जीवन जाल्लो आसा आनी आमच्या सगळ्या मदें तो जियेता. हें आतां दोशीपण पळय आसा तें ताणें काडलेलें आसा. पूण तें तर घडोवंक जाय जाल्यार दुसरें पळय वाचप आहा तें आमी पाळूंक जाय. ताका सगळोकूच आमी जागृत रावंक जाय. तेन्नाच की आमच्यान सगळ्यां बरोबर एकपणाचो म्हणजे भावचार आमच्यान जोडूंक. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आमकां सदांच आपयता. तो सादेपणान जियेतालो आनी हे परी तो जीं कोण सादेपणान जियेतात तांकां तो आपलें जिवीत अदीक आनी अदीक उगडापें कोत्ता. हे भाशेन एकलें भुरगें, ताका चड गिन्यान नासलेलें, तिची सावत भलायकी बरी नासलेली, तें सुडसुडीत नासलेलें. पूण देवान ताका आपोवणें दिलें. पादविकारान ताका पळयलें आनी म्हणूंक लागलो तूं बरें एक माद्र जातलें. दुसरो पाद्री ताका हांसूंक लागलो हें माद्र जातलें काय म्हणून. तरी पूण ताका ते भाशेन एका कोयेंतान धाडलें. थिंचोच तें तोगलें ना. ताका ताणें घेतलेंच ना पयलें सुवातेर. दुसरे सुवातेर गेल्या उपरांत 16 वर्सांचें आसतना थिंचोच ताका पत्करलें. सादें काम ताका दिलें आनी तें काम तें उत्तम तरेन करी. हाका लागून त्याच कोयेंताचो एक व्हडलें हॉस्पिटल आसलेलें. थिंचोच ताका म्हणून हितून नर्सींग करूंक शिकोवंक धाडलेलें. नर्सींग शिकतना ताणें तें सगळें बरे भाशेन म्हणून हितून शिकून काडलें आनी तें दर दिसा सगल्यांचो परामर्श बरे भाशेन कोत्तालें. कितलेंच काम ताणें केलें, कोणाकूच ताणें सोडलें ना. आनी हे भाशेन सगलो गोत जेजूक तें आपलें जिवीत दिता म्हणून तांकां तांचो परामर्श करतना जेजूचोच परामर्श करता म्हणून ताणें मोगान सगळें केलें. मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो आनी हाका लागून बाबसाहेबान अशें येवजिलें की ताका सांतपणाचें म्हणजे बाग दिवचो. आनी हे भाशेन ह्या भुरग्याचें नांव जावन आसलेलें मारिया बत्तिला बोखार्दिनी म्हणत बोखार्दीन म्हणत ह्या भुरग्याचें जिवीत पळयात कशे भाशेन देवान म्हणून हितून सुफळ केलें. आमचेंय जिवीत तोच भाशेन कोत्ता. आमी सादें जिवीत जियेता. सगळीं जाणां सादीं आमचीं कामां आसता. त्या कामांनी आमी अदीक आनी अदीक जेजूक एकवटोन सगळें करया आनी खरेपणी सांताचें जिवीत आमी जियेतल्या. सगळीं जाणां आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताचें सोबें आमचें सगळें जिवीत एकवटोन दवरया. आनी आमच्या संवसारा पासत आमी मागया. सोर पुदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा,
तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टांतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 29, C3. आमची सगळी गोपीचीत ना, आमची सगळी गोदी दुका, आमचे आळे आमची गासा, हे तुका भेटोयता दोन्या. तुझे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे देवे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुझे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे देवे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीचे बापा, वो दिनवासनेचो योद दोळाळपणीन मानून घे. त्यागी जिवितान तुजे पुताचो पाटलाव करूंक संतोशान मुखार सोदतात तांकां भावपणी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आनी देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरूकाली आनी सोरूताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय, उंचोर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोनाचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडोकता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदेदार बापा सर्व अंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमचें जिवीत अदीकान अदीक जागृतायेचें जावंक आमी ताकाच एकवटून रावता. पूण हे मागणें आतां म्हणटना आमी सगलीं जाणां सगल्या संवसाराक शिंपडलेले आसा. आमी जेजूक एकवटून हे मागणें म्हणलें म्हणटच आमकां आनी सगल्या जाणांक ताची घोटाय मेळटली, शांती मेळटली. हे एकपणाचें जिवीत आमी अदीक जिवंक लागतले आमच्या घरांनी आनी आमच्या संबंदांनी. सगलीं जाणां आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक पळय आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटान ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेवंक अदीकान अदीक ताची सारकी जावंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू.
आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान घेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा हांव. तुजे सोशिल्लो कुडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page 64, D31. Maka Jesu yadoyo Baba voini bedungyo Kazan tamchara ungyo yo Chivit amche bodlungyo Godai tuji vidudi Uzvonamka hartushi Sondos to saamkadi Favo titli balagi केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. बोमोगळ बापा, तुजे खुशे पोरमणें तुजे साखरेंत शेवट पर्यंत थीर रावन संवसाराक साक्षी दिवंक आमी घेतिल्ल्या ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमकां गोठाय मेळूं आनी कदींच सोरोनांत असल्या बऱ्या वस्तू खातीर मेहनतीन वावरूंक आमची उर्बा वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें आसप आमचे मदें आमकां सगळें बरेंपण फाव करता. आमकां पातकांतली तो निवात्ता आनी आमचे कुडीक मनाक आत्म्यांक बरी सावत भलायकी फाव करता. हें बेसांव घेवया आनी आमी जेजू सवें रावन दुसऱ्यांकूय तेच भाशेन बेसांव जावया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शार्ती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. Page 92, F14.